rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, speaking on education, as Honorable Chief Minister's आवडतो subject, education, and I remember his discussion in this August House as a leader of opposition, and he used to speak for nearly 2 hours. Speaker sir, म्हाका उगडास येता 2 वरां Honorable Chief Minister ह्याच सभागृहान हेच वाटेन रावन उलयतालो. Reforms in education म्हणटालो. Let us give quality education. जे आमच्या भुरग्यांक जाय. Let us change the infrastructure of these schools. आणि खूपशे उलयताले quality of education in terms of teachers. टीचरांनी कसो एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालपाक जाय. स्कूल एड्युकेशनाचेर उलयतना स्पीकर सर खूब जाण उलयल्ले आहात की रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड जे कितें स्कॉलाक जाय ते आमी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, GSIDCन म्हाका दिसता प्रायमरी स्कुलांक, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल GPS, गोंयभर तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेणी रिपेर केले. स्पीकर सर, म्हाका इतलेच सागोशे दिसता ह्या ऑगस्ट हावजाक आयज की हे GPSन जे रिपेरिंग केलां आनी भितर टॉयलेट्स बरे बांदलेले आहात, हितून आयज कोण उरला स्पीकर सर? म्हणजे स्टुडंट्स खंयचे उरल्या? स्टुडंट्स ना. हेचो एक अभ्यास केला एड्युकेशन डिपार्टमेंटान. Has the department carried out a full report on this? We have spent crores of rupees, Speaker sir. गव्हर्मेंटान कोट्यांनी पैसो मोडलो की GPS सगळे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल सारखे करूया, बरे एड्युकेशन दिवया, नये बांक हाडले, स्मार्ट बोर्ड हाडले. असले बोर्ड हाडले हांवें खंय पळोवंक ना स्पीकर सर. दुसऱ्या स्कॉलांनी बसून ना, तितले बरे बोर्ड हाडले पूण भितर स्टुडंट्सूच ना. फर्स्ट टू फोर्थ एकाच क्लासीन शिकयता, एकूच बाई आहा. सो फ्युचर कितें? गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे मराठी मिडियमान आहा तो फ्युचर कितें? स्पीकर सर, आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. आनी एक पावल फुडें मारून हांव म्हणूंक सोदता की जो तर त्याच स्कॉलान इंग्लिश मिडियम स्कूल म्हणून तूं म्हणत आनी ते बरे टिचरी हाडीत आनी मराठी जावच ना म्हणना, मराठी सब्जेक्ट जावच, मराठी कोंकणी सब्जेक्ट जायच. फर्स्ट टू फिफ्थ म्हाका दिसता खुबशीं आमची गोंयकार भुरगीं, तेंची पेरेंट्स वील कन्सिडर that the children will go to these schools, and these schools which are renovated, which are on the verge of shutting down. Speaker sir, they are on the verge of shutting down. म्हणजे ताले मारपाचे उरला थोड्या स्कॉलांनी. 4 क्लासिंग मारले, एकूच क्लास चालू हा, ती क्लासीक ताले मारपाचे उरला. म्हणजे every parent want their son or daughter to go in a good school. आणि जेन्ना हांव गुड स्कूल म्हणटा, कोणी असो ती पेरंट, दे वॉन्ट फर्स्ट खंयचे मिडियम आहा रे थिंगा म्हणटा पयली. इफ इट इज ओनली इंग्लिश मिडियम वेर कोंकणी एंड मराठी इज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, दे वॉन्ट टू सेंड देयर सन ऑर डॉटर ओवर देर. जे गेल्या फावटी ऑपोजिशनान कोण आमचो एकलो कलीग आसलो, तेणे व्हडलो ठराव मांडलेलो स्कॉलांनी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मराठी जावचें, तेका लोकांनी घरात धाडलो. नाव घेना स्पीकर सर तेजे, पूण अशें आहा लोकांची म्हणजे मनां अशी आहा, पीपल्स थिंकिंग, दे वॉन्ट देयर सन एंड डॉटर टू बी एड्युकेटेड टू दॅट लेवल. क्वालिटी एड्युकेशन इज द नीड ऑफ द आवर. स्पीकर सर, एकूच कोट म्हणूंक सोदता हांव आयज फ्रॉम अ व्हेरी फेमस पर्सन. एड्युकेशन इज द मोस्ट पॉवरफुल वेपन which you can use to change the world. Education is something which you can change the world. आज जे संवसाराक
पीस म्हणटा पळय तो ना, वयता थिंगा वॉर चालू आहा. इफ यू एड्युकेट दोज पीपल, पाकिस्तानाचीच गजाल उलयता हांव, जो तर थिंगा काश्मीराक बरें एड्युकेशन त्या भुरग्यांक दीत आनी अक्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट जावचे ना. इफ देर इज नो एड्युकेशन कितें जातलें काय संवसारान अशें आमी चिंतीत जाल्यार म्हाका दिसता सेम स्टेट जे some other countries are facing today will happen in India. That is, this quote is very important. You can change the world with this word called education. Medium of instruction हाजेर उलयतालो हांव. Honorable Chief Ministeran चेर खूब प्रेशर येयलो. 2012 आमी ह्या सभागृहान जेन्ना येयले, Honorable Chief Ministeraचेर खूब प्रेशर येयलो कि तू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स. स्पीकर सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिड नॉट कम अंडर प्रेशर. फॉर दैट वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ म्युझिक. लास्ट इलेक्शनाक बसून कितले त्रास जाले ते हांव जाणा. स्पीकर सर, कितले त्रास जाले ते हांव जाणा आमकां आनी ह्या आमच्या आमदारांक जिखून येवपाक. पॉलिटिकल पार्टी पासून फॉर्म जाली. स्पीकर सर, पॉलिटिकल पार्टी वॉज फॉर्म बिकॉज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना. पॉलिटिकल पार्टी जाली तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचो इश्यू जो ह्या सभागृहान सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडला तो आयज पासून रिझॉल्व जावंक ना. ना जावंक ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल रिप्लाय. वी वांट टू हियर हिम. स्पीकर सर, इट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व. वी वांट ऑनरेबल चीफ. स्पीकर सर, कट मोशन तो जाणा. डेप्युटी स्पीकर उलया तुम्ही फुडें. स्पीकर सर, आय वांट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू थिंक अबाउट द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन. वो गोनो जो आयज आहा ऑन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो सोडोवचो once and for all. Once and for all. Because ते परतून कोण ते मिटिंगी येता आनी सांगता हो जावंक ना, रिजॉल्व जावंक ना. कोण म्हणटात येतात आनी म्हणटात स्पीकर सर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान न्यू स्कुलांक अजुनी मान्यता दिवंक ना इन इंग्लीश मिडियमाचेर उलयता. आणि आमचे कडेन इतली प्रायमरी स्कुलां 1200 एप्रोक्सिमेटली प्रायमरी. बरोबर मरे? ते जीपीएस धरून म्हणटा. नाही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आणि एडेड प्रायमरी स्कूल धरली जाल्यार जवळजवळ 1100-1200 प्रायमरी स्कुलां. खंयच्याय नॉर्मा पेक्षा आमचे कडेन गोंयांत सुरू आसा. इट मॅचीस विथ इंटरनॅशनल नॉर्म. देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिवींग परमिशन टू एनी मोर स्कूल. तरी सुद्दां आमी एक काय दोन कितें स्कुलांक ती तशाच जाग्यार आशिल्ली म्हणून परमिशन केलें. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्या शिवाय हांव खंयच्याच शाळेक परमिशन कन्सिडर सुद्दां करना आतां विथआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. अजून पर्यंत करताले पण आतां गरज ना. शाळा सगळे फ्लडेड जाल्या. लोक जाता रश जावन सोदता सिटीन. पीपल वॉन्ट टू रश टू अ पर्टिक्युलर स्कूल. आतां एका पर्टिक्युलर स्कुलाक किंवा पर्टिक्युलर कॉलेजी व्हडलो डिमांड आसता म्हणून त्याच कॉलेजीन सगळे येवंक लागले भरतू जाल्यार कशें जातलें तें. म्हणून लेबरल स्कूल कॉन्सेप्ट केलो. Speaker sir, Chief Minister, it's a pet subject, or he knows everything what is good for the people of Goa, and I am quite sure that he will resolve this issue. The medium of instruction ajo ha to. Speaker sir, technical education aje ulayta. Technical education, polytechnics, Goa College of Engineering आणि Architecture, Goa College of Art. जे हे सगळे जे कॉलेजेस आहा एकदम बरे क्वालिटी एड्युकेशन दिता. पण ती नंबर ऑफ सीट्स इज ओनली अर इश्यू. द नंबर ऑफ एप्लिकंट्स आर बिग इन नंबर्स हू वॉन्ट्स टू गो ओवर हियर, स्पेशली गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, टेक्निकल एड्युकेशनान. पण येस, बट सीट्स आर लिमिटेड. सो गोवन्स आर फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ गोवा. दे आर फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ गोवा. देर इज नो अदर ऑप्शन. सो हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जर तर आमकां सोल्युशन हाडीत जाल्यार और सम एक्स्ट्रा सीट्स कॅन बी अलॉटेड टू दीस ऑल दीस कॉलेजीस अंडर हीज गायडन्स विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर
all the Goans. Speaker sir, para teachers आणि सर्व शिक्षा अभियान सगळ्यांक आमचे चीफ मिनिस्टरान हेल्प केल्लो आहा. गेल्या फावटी जे कंप्युटर टीचर्स आहल्यो म्हाका दिसता तेंची केस हांवें 4 वर्सां मांडली हिंगा, 5 वर्सां तेंकां न्याय मेळलो. Honorable Chief Minister helped them. He was defense minister, but he directed. He took a meeting and he said that this can be done in this way. तोडको काडपाक Chief Minister सारके जाणा how to put things in place. He knows. He has the art. And तेजे कडसून आमी शिकला. And we are still learning and we will continue learning his ideas. He knows what is the best for Goa. And I am very confident that para teachers, सर्व शिक्षा अभियानाचे जे टीचर्स आहा तेंका खंय ना खंय कसो तरी मार्ग काढून चीफ मिनिस्टर तेंका त्या पोझिशनार म्हणजे फिक्स करपाक कितें तरी हे काडटलो. स्पीकर साहेब, पोर्ट्साचेर उलयता हांव. पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट्साचेर उलयतना ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो नेवाच आहा आणि म्हाका दिसता पयल्याच फावटी आमी ताका हे करता असेंब्लीत 2 मिनटांनी सोपयता. बरा तो ना न्यू आहा, बरा खूब हुशारा स्मार्ट आहा. पोर्ट्स सगळ्या जाणांक खबर ना. दे थिंक इट इज अ लिमिटेड सब्जेक्ट, बट ह्या डिपार्टमेंटान ज्यो NOC जाय पडटा स्पेशली आमच्या वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीक बाकीचे टू ब्रिंग एनी वेसल into the Goan shows, रावत्यो धाकट्यो व्हडल्यो, म्हाका दिसता a lot of youth have got self-employment in this department, through this department, NOC of your department, a lot of youth. And I am, in my constituency, Speaker sir, 1,000 youth are directly employed, direct employment. या हितून तेंका आता there are different difficulties what they are having over there. म्हाका दिसता through ports administration and tourism department, these are linked departments, they can sort out these issues of the youth who are self-employed into this business. Speaker sir, lot of NOCs were given 3 years back to put some mini jetties or something like that in my constituency. There is no space over there. You come and see. तुमची NOC मेवल्ली आहा. आमचो राम्प जो आहा शिकेरी जेटी कडेन तेजे सायडीक NOC दिल्ली आहा, but the people have objected to it. There is no space. You have to come and see. When you come and see personally, you will understand the difficulty. Same way another NOC is given at Baga, on the Baga beach, Tingasur. But in the near future, at this same place, Baga जो राम्प आहा आणि शिकेरी राम्प आहा, तिंगासोर तुका फ्युचरान धाकटे वेसल्स घालचे पडटले एज अ मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट विच वॉज देअर इन पोर्चुगीज एरा. पोर्चुगीज टायमार ते कितें फोलेरो कितें तरी म्हणटाले तेंका, फोलेर कितें म्हणटाले, वापोर आनी ते घालचे पडटले. द नंबर ऑफ व्हेइकल्स ऑन द रोड्स हॅव इन्क्रीज 10 folds. And for that, the people who want to go from Baga to Panjim, they will reach in 7 minutes, 7 to 8 minutes by a small boat, which is there in other countries, small countries. They are having this mode of transport from river. So, लोकलांक लागून जो तर तूं घालशी, लोकलांक लागून जो तर तूं घालशी जाल्यार they will, this fishermen आणि the water sports operators आणि the canoes thing आहा, they will all be thankful to you. They will say a big thank you to your department that mode of transport जो आहा वो लोकला खातीर तुवें घातलो म्हणून. डिपार्टमेंट ऑफ रुरल एंड डेव्हलपमेंट आदी RDA इतले फामाद जाल्ले, आता ते RDA म्हणटा पळय ते कोणाकूच नाका जाल्ले आनी हो कित्याक पळय ते बिगेस्ट फंड्स यू कॅन गेट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट. म्हाका आतां उगडास येता, आमी धाकटे आसतना ह्या RDAनसून हॉल बांदलेले म्हणटाले, मंडपाचे आसूं वो कपेलाचे आसूं, RDAनसून बांदलेले रे RDA. म्हाका दिसता बाब चर्चिल आलेमा आसता RDA मिनिस्टर, तेणे खुबशीं कामां केल्ली ह्या डिपार्टमेंटान. पूण आतां
कोण ह्या डिपार्टमेंटाचे उलयत ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान रिवॅम्प करपाची गरज आहा. आणि रिवॅम्प करतना यू कॅन इवन टेक जिल्हा पंचायत मेंबर्स इन कॉन्फिडन्स. जिल्हा पंचायतीक जितो कर तूं, म्हणजे थिंगा हाडून आनी तांकां कामाक लाय. आरडीएनसून पयशे जितके मेवता, कशें एनओसी घेवप, कितें करप, तुजे इंजिनियरांक जागोय आनी तांकां सांग, तांकां कामाक लाय म्हणून हाड सेंटराचे पयशे आनी मोड. स्पीकर सर, सेंटरा कडेन खूब पयशे आहा थ्रू दीस डिपार्टमेंट, बट इट इज नॉट बींग स्पेंड ओवर हियर इन गोवा. अर्लियर इट वॉज बींग स्पेंड. माझो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टर हू इज यंग, डायनॅमिक ओपोजे, फॉर मिनिस्टर, you perform in this department. This is a big way you can show the people of Goa. In all the constituencies, all the 40 constituencies, you can spend money. Don't wait for the MLA to come to you. You go. तू वच थिंगा ते constituency and सांग आपूण हे इतले आपूण काम करूंक शकता ह्या डिपार्टमेंटांसून. तुमकां इतले फंड दिवंक शकता आपूण. आपल्याक जागो तुम्ही दिया आणि आपल्याक एनओसी दिया. स्पीकर सर, थँक्यू. स्पीकर सर, वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आधी अनाउन्स केल्ले हा. लँड अवेलेबिलिटी इज देयर. लँड वॉज अ बिग क्वेश्चन. सो आयज भुरगीं जी वाडटा, स्पेशल चिल्ड्रन जी वाडटा, तांकां एक इन्स्टिट्यूट सारको स्टेट ऑफ द आर्ट इन्स्टिट्यूट वेर दे विल मेक देयर थिंग्स अँड सेल ओवर देयर ओनली. सप्लाय एक धाकटुलो शोरूम तांकां. सो दे विल मेक सम मनी फॉर देट. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बेगीतले बेगीन हे जीएसआयडीसी काम दिवचे अशें म्हाजें मागणें आहा. ओके, करता म्हणून सांगलें न्ही, बिकॉज द स्कीम इज कमिंग बाय प्रोबेबली बाय ऑगस्ट. सो वन्स द स्कीम इज डन, आय विल कॉल फॉर द